दायज तळांचेर सिमांकन केले बगर बफर झोन कसो वळखुपाचो असो प्रश्न करीत सगळ्या दायज तळांचेर सिमांकन करप गरजेचें अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच ह्या दायज तळांचो सरकारां कडेन नकाशो आसा आनी ना जाल्यार सरकाराक नकाशो करपाक कितलो तेंप लागतलो अशें विजय विचारता. हाचेर पुरातत्व खात्याच्या मजतीन दायज तळां कडेन 100 मिटराच्या बफर झोनाचें समांकन सरकार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. डेंग्यू चिकनगुन्याच्यो केशी वाडटात. हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर भलायकी खात्यान फॉगिंग तशेंच हेर कामाक पावसांत न्हय जाल्यार पावसा पयलीं सुरू करची. ह्या कामाक लागपी चड कामगार लेगीत घेयात अशी मागणी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय, आलेक्स सिक्वेरा, युरी आलेमाव हांणी लावन धरल्या. नगरपालिका आनी पंचायत हांणी वेक्टर बोन दुयेंसा विशीं सादूरतायेन काम करप म्हत्वाचें तशेंच विरोधी आमदारांनी म्हटलां. भलायकी खात्याचे कर्मचारी नगरपालिकेची झाडां कापपाची कामां करतात अशी टिका विरोधकांनी केली. ह्या दुयेंसांचें नियंत्रण दवरपा खातीर प्रत्येक पंचायतीक आनी नगरपालिकेक निधी दितात. ते खातीर परत आतां ह्या विशीं शार उदरगत खातें तशेंच पंचायत आनी नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन ह्या कामाक कळाव कित्याक जाता ताचो नियाळ घेता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. काल विधानसभेत मांडिल्ल्या इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीक आयज मुख्यमंत्र्याक कॅबिनेट बसकेंत मान्यताय दिली. तशेंच आज वट्ट 35 अजेंडा कॅबिनेट आशिल्ले. तातूंतल्यान 18 अजेंडा कायदो निश्क्रीय केल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. काल विधानसभेत मांडिल्ल्या इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीक मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेट बसकेंत मान्यताय दिली. तशेंच वट्ट 35 अजेंडा कॅबिनेटान आशिल्ले, जातूंतल्यान 18 अजेंडा कायदो निश्क्रीय केल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचें म्हणणें आसा. ॲपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवा हाडपाचेर कसलीच तडजोड करचे नात, पूण टॅक्सीवाले आनी ह्या धंद्या कडेन संबंदीत सगळ्यांक विश्वासांत घेवन धोरण तयार करतले, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलां. गोंयच्या टॅक्सीकारांचो ॲप तयार करपाक आपूण आर्थीक सहकार्य करतलो. हाचेर सगळ्या टॅक्सीकारांक लागीं सविस्तर चर्चा जावं येता अशें तांणी सांगलां. म्हादय ही आमची सगळ्यांची लायफलायन आसा. गोंय म्हादय न्हंय कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक शकना अशें मत कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलें. म्हादयचें उदक बऱ्याच वर्सां पासून गोंया खातीर येतालें, देखून जाता तितले बेगीन ह्या विशयाचेर कायदेशीर रितीन म्हादय न्हंय गोंयांत वळोवपाची अशी मागणी तांणी केल्या. म्हादय न्हंय ही गोंयची लायफलायन आसा अशें गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा. गोंय म्हादय न्हंय कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन अशें उलोवप केलां.
IITचो विशय घेवन हांव सांग्यार वेचून आयला देखून IIT सांग्यारूच येतली. थाळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान अशें उलोवन दाखयलां. सांगेकर न्हय जाल्यार भायले लोकूच IITच्या विरोधात आसा अशें ताचें म्हणणें. सांगेकर हो विरोध खपोवन घेवचे नात अशें सुभाषान सांगलें. IIT लागून सांगेच्या शेतकार भावांचे कसलेच लुकसाण जावचें ना. जे कोणाची जमीन IIT करपाक वतली तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली अशें ताचें म्हणणें आसा. सांग्यान येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध ना. भायलेच लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करता अशें सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें आसा. ओला युबर वादांतल्यान जर मुक्त जावपाक जाय जाल्यार सगळ्या गोंयकार टॅक्सी भावांनी एकठांय येवन एक ॲप करपाची गरज आसा अशें विधान खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केलां. गोंय विधानसभे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना ताणें हें वक्तव्य केलें. तशेंच ॲप निर्माण करपाक सरकाराची सुद्दां मजत जाय जाल्यार सरकार मजत करपाक तयार आसा अशें मंत्री गोविंद गावडे सांगता. गोंयच्या खेळामळांतली कांय खेळामळां DSYA आनी कांय खेळामळां SAGच्या अंडर येता अशें कित्याक असो प्रश्न दिगंबर कामतीन केला. तशेंच हें सेग्रिगेशन अशें कित्याक जाता असोय प्रश्न ताणें विचारलो. ताचेर कांय गजाल्यांनी घोळ जाल्लो आसा अशी जाप खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. तशेंच सगळीं खेळामळां तशींच हेर प्रॉपर्टीज DSYAच्या खाला घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्ल्याचें मंत्री सांगता. सगळ्या मतदारसंघातल्या आमदारांक स्पोर्ट्स कोटा विशीं चर्चा करून दर एका आमदाराक कोटा दितले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. कोविड महामारीक लागून फाटल्या 2 वर्सांत स्पोर्ट्स कोटा खंयच्याच मतदारसंघाक मेळूंक ना अशें गोविंदान ह्या वेळार सांगलें. संकल्प आमोणकरान ह्या विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती जावपी दुयेंतां मदले सुमार 100 दुयेंतांक जायत्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर धाडटा अशें युरी आलेमावान सांगलें. हें अशें कित्याक जाता? दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत केन्ना साधन सुविधा येतल्यो अशें तो विचारता. ताच्यो सगळ्यो साधन सुविधा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत हाडपाचो पुराय यत्न भलायकी मंत्रालयान करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां.
मंत्री सुदीन ढवळीकरान वीज खात्यातल्या कॉन्ट्राक्टी कामगारां विशीं दिल्लें उतर बोगस आसा असो आरोप आदलो मंत्री आनी आमदार आलेक्स सिक्वेरान केला. मंत्र्यान ह्या विशीं सारको अभ्यास करचो असो सल्लोय ताणें मंत्र्याक दिलो. मंत्र्यान ताच्या खात्यान फटयला. आपूण जेन्ना मंत्री आसलो त्या वेळार आपणे कितल्याशाच कॉन्ट्राक्टी कामगारांक सेवेत कायम केल्या अशें आलेक्स सांगता. CZMP येवजण पक्की करपाक सरकार कळाव जाल्ल्यान आनी खास करून सँड ड्यून्स वळखप आनी ताजो थळाव्या नुस्तेमारीचेर तशेंच नुस्त्यांचो वेपार आनी पर्यावरणाचेर ताचो कितें परिणाम जातलो ह्या विशीं लोकांच्या मनांत भंय आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. विसंतकीक लागून गोंयच्या विरोधकांक लागूनच प्रकल्प रद्द केल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्राल सांगता. मजगतीं सँड ड्यून्स येवजणेचे फेरविचार करप गरजेचें आसा. सँड ड्यून्स वळखुपाक एजन्सी अपयशी थारला असो आरोप आलेक्स सिक्वेरान केला. गोंयच्या खेळगड्यांचेर अन्याय जाला असो आरोप करीत आमदार जीत आरोलकरान खेळगड्यांचेर जावपी अन्यायाच्या विशीं सरकाराचो धुंवर काडलो. खेळां मंत्रालयान नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशनान बरखास्त करची वा आपल्या ताब्यांत घेवन स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अंतर्गत खेळगड्यांक तशेंच प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवचें अशी विनवणी जीत आरोलकरान केला. गोंयच्या खेळगड्यांची अवस्था सामकी वायट आसा. कांय संघटना कितल्याशाच दशकां सावन एकाच अध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला आसात. हातूंत बदल जावप गरजेचें अशें जीत म्हणटा. तशेंच खेळगड्यांक विमो दिवपाची मागणी जितान ह्या वेळार केली. अतिरेकी राज्यांत लेगीत ऑलिंपिक तशेंच राष्ट्रीय पदकां मेळटात पूण गोंय मात फाटीं पडलां अशें म्हणीत गोंयच्या खेळां मळांतल्या अवतिकाये वाटेन बोट ताणें दाखयलें. कला आणि संस्कृती संचालनालय पेडणे गावात आशिल्ल्या कलाकारांची दखल घेवन पेडण्यात रवींद्र भवन बांदचे अशी विनवणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केल्या. पेडण्याक कलाकारांची खाण म्हणून वळखतात देखून ह्या विशीं सरकारान बेगोबेग पावलां उखलची अशें जीत मागता. तशेंच सरकाराक रवींद्र भवन बांदपाक जागो लेगीत आमी दाखोवपाक तयार आसा अशें ताणें म्हटलां. दर वर्सा प्रमाण श्रावण म्हयन्यांत जावपी वास्कोचो श्री दामोदर भजनी सप्ताक हे फावट 3 ऑगस्टाक मनोवपाचो निर्णय उत्सव समितीन घेतला. त्या प्रमाण सप्तक मनोवपाचे पयलीं उत्सव समितीन आज जांबावले वचून श्री दामोदराक नाल्ल दवरलो. तशेंच अंदूचे भजनी सप्तक निर्विघ्नपणान पार पडचे अशें सांगणें तांणी केलें. 123 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो हो सप्तक आयज मेरेन लोकांचें श्रद्धास्थान जावन आसा.
ध्येय साध्य करपा खातीर भुरग्यांनी नेमान अभ्यास करचो, प्रामाणीकपणान कश्ट केल्यार आयज वा फाल्यां ताचें फळ मेळटा. भुरग्यांच्या प्रगतीत पालकांचो सारकोच वांटो आसता अशें वाळपयचे नगराध्यक्ष शेहजीन शेख हांणी म्हटलें. फिनिक्स सामाजीक संस्थे वरवीं 10वी आनी 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केले उपरांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार माचयेर नगरसेवक रामदास शिरोडकर, फिनिक्स संस्थेचे अध्यक्ष अब्दुल्ला खान आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचल शारांत रस्त्यार गोरवांची समस्या अजूनय कायम आसा. रस्त्यार वचपी भटकी गोरवां अपघाताक कारणीभूत थारतात, तशेंच बरेच फावट अपघातांत गोरवांय मरतात. फाटल्या 2 दिसां सावन दिवचलच्या पालिका वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत एका पाडका सयत 3 गोरवां मेल्यात. जाल्यार ह्या अपघातांत एक मोटरसायकल चलोवपी आनी हेर 2 जाणांक जखम जाली. ह्या भटक्या गोरवांची तांच्या धन्यांनी जबाबदारी घेवन सहकार्य करचें अशें नगरसेविकांनी आवाहन केलां. जंय दायज थळां आसात त्या सुवातींचेर 100 मिटरांच्या भितर कांयच बांदूंक शकनात. मात 200 मिटराच्या जाग्या भितर बांदतले जाल्यार राष्ट्रीय स्मारक अधिकरणाची परवानगी घेवची पडटा अशें विश्वजीत म्हणटा. ह्या थळांच्या बांदकामा खातीर केंद्र सरकारचोय परवानो घेवप गरजेचें अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हो बफर झोन जर जायत जाल्यार थंयच्यान वचपी बार्जीक त्रास जातले अशें मत विधानसभेचे वांगडी राजेश फळदेसाय हांणी उक्तायलें. विधानसभा चालू आशिल्ल्यान बफर झोनाच्या कामाचेर लक्ष घालपाक मेळूंक ना, देखून तांकां 8 दिसांची मुदत दिवन सगळ्या मिडिया आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आदार घेवन जमता तितल्या बेगीन हें बांदकाम बंद करपाचो यत्न आसतलो अशें राजेश फळदेसायान सांगलां. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मंगळारा कुडचडेंच्या सावड्ड्या मतदारसंघातल्या सांतोणा ह्या गांवांत कार्यरत आशिल्ल्या गोवा स्पॉन्ज अँड पावर ह्या लोखंड उत्पादन विस्ताराच्या प्रकल्पा संबंधी लोकांची मतां जाणून घेवपा खातीर सुनावणी आयोजीत केल्ली. कंपनीन लोकांक फटोवन कंपनीच्या विस्तारीकरणाचें काम पयलींच सुरू केलां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. ह्या प्रकल्पा खातीर बरेंच प्रदूषण जाता, तशेंच लोकांच्या बागायतीचेर हाचो परिणाम जाता. ताका लागून कंपनीच्या ह्या विस्ताराच्या कामाक लोकांनी खर विरोध केला. कुडचडेच्या रवींद्र भवनात ही सुनावणी आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार दक्षिण गोवा जिल्लो अधिकारी ज्योती कुमारी आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वांगडी डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो हांच्या अध्यक्षते खाला ही सुनावणी जाल्या. गोरवांचेर एसिड उडोवपाच्यो क्रूर घडणुको वास्को शारा भितर वाडपाक लागला. गाय आसूं वा बैल ह्या मोन जातींचेर एसिड हल्ले जावपाक लागल्यात. गोरवांच्या फाटीर, कानार, पांयार एसिड उडयल्ल्या कारणान तांची कात लासून गेल्या. ह्या घडणुकांची चवकशी करची आनी दुबावितांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळावा आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत केल्ली. मोन जातीचेर कोण हे एसिड उडयता, तांचो उद्देश कितें आसा हें कळपाक मार्ग ना, पूण ह्या विशयाचेर खोलायेन चवकशी करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्याचें दाजीन सांगलां.
मुरगांवां एका चलयेन MPT प्रशासकीय बिल्डिंगेच्या फाटल्यान झाडां गळफास घेतलो. ही चली मूळ कर्नाटकांतली आसून ती वास्को सड्यार रावताली. हो गळफास कित्याक घेतलो हाची कांयच कारणां अजून मेळिल्ली ना. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. थळाव्या लोकांची मान्यताय घेयनासतना दक्षिण पश्चिम रेल्वेन बेकायदेशीरपणान बांदकामां चालू केल्ली. ते काम गोंयचो एकवट संघटनेन आनी कांसावलेच्या लोकांनी बंद केल्या. अशी बेकायदेशीर कामां गोंयचे लोक खपोवन घेवचे नात अशें सांगले उपरांत कामगारांनी बांदकाम बंद केलें. उच्च न्यायालयान काम बंद करचे असो आदेश दिवन लेगीत बेकायदेशीरपणान काम चालू आसा. ह्या प्रकाराचेर जिल्लो अधिकारी आनी सरकारान लक्ष घालची अशी मागणी गोंयच्या एकवट संघटनेन केल्या. तशेंच परतून बेकायदेशीर कामां जाय जाल्यार गांवचे लोक ओग्गी रावचे नात अशेंय ताणें सांगलां. वास्कोच्या लोकांनी आणि गोवा फर्स्ट ह्या संस्थेन मेळून नागरिकांनी 2018 वर्सा FL गोम्सच्या रॅम्पाक विरोध केल्लो, जो त्या वेळार रद्द जाल्लो. आतां प्रकल्प परतून सुरू जावपाची लक्षणां दिसतात. ताका लागून परत एक फावट ह्या लोकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. वास्को सिटीजन्स ओपोज रॅम्प एंट्री. वास्कोच्या लोकांनी आणि गोवा फर्स्ट ह्या संस्थेन मेळून नागरिकांनी 2018 वर्सा FL गोम्सच्या रॅम्पाक विरोध केल्लो, जो त्या वेळार रद्द जाल्लो. आतां ह्या प्रकल्पाक परतून सुरू जावपाची लक्षणां दिसतात. ताका लागून परत एक फावट ह्या लोकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. आबा हेल्थ कार्ड ही केंद्र सरकारान येवजण काढल्या. ह्या येवजणे खाला बुधवारा वाळपयच्या भलायकी केंद्रात आबा हेल्थ IDचे शिबीर 108च्या पंगडान आयोजीत केले. ह्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो. हे भलायकी कार्ड करपाक पयशे लागना. फक्त आधार कार्डा वरवीं नोंद करून लोकांनी हे कार्ड करचे आनी ताचो लाभ घेवचो अशें दोतोरांनी सांगलां. फुडाराक हे कार्ड सगळ्या हॉस्पिटलांनी सक्तीचे करतले अशेंय तांणी सांगलां. चापोली धरणाची उदकाची पातळी वाडली. फाटले कांय दिसभर पडत आशिल्ल्या पावसांत लोकांची जीण विस्कळीत जाल्ली. कांय गांवांत हुंवार येवन लुकसाण लेगीत जालें. दक्षिण तशेंच उत्तर गोंयांतल्या धरणाची उदकाची पातळी वाडत आसा. काणकोण चापोली वाठारांतलो ल्हान धरण आतां भरून वचपाक लागला.